नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयली पळोवया चमकेल खबरो। लाटंबरच्या विरोधक एकठावले भाजपाच्या विरोधात सर्वसामान्य उमेदवार उभो करपाचो निर्णय पत्रकार परिषदेत आदलो आमदार नरेश सावळान केली घोषणा। अनमोड घाटार अवजड ट्रकान बॅरिकेड्साक दिलो धपको, ट्रकाचो ड्रायव्हर आणि क्लिनर जखमी, उपचारा खातीर हॉस्पिटलात केले दाखल। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत मोगो पक्षाक दिल्या 3 सीटां, भाजपाची 1 उमेदवारांची वळेरी जाहीर, उरिल्ल्या उमेदवारांची मंगळारा जातली जाहीर, मुख्यमंत्र्यांची माहिती। तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान भाजपाच्या कांय कार्यकर्त्यांमदी निर्माण जाल्ले मतभेद बेगीनूच कटलो सुटावे, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची माहिती। झेडपी वेंचणुकेत नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ल्यान कांय कार्यकर्ते नाराज। ओमकार हत्तीवट्ट 63 दिसां उपरांत महाराष्ट्रांतल्यान परतून आयलो गोंयांत, पत्रादेवी फकीर पाट्या उपरांत ओमकारान तोरशा वाठारांत केला प्रवेश, हत्तीक भिवन विद्यार्थ्यांनी वचूंक ना स्कुलात। आणि मडगाव स्टेशना लागसरच्या रस्त्या कुशीक भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो वाडला उपद्रव, कामगार फुटपाथाचेर न्हिदतात जेवतात सोरो पिवन घालतात धुमशणां, पालिकेन केला दुर्लक्ष, थळाव्या नागरिकांनी उक्तायले तिडक। आता खबरो विस्तारान। झेडपी वेंचणुके खातीर लाटंबरचे मतदारसंघात भाजपा विरोधात सर्वसामान्य उमेदवार उबो करपाचो निर्णय जाला। सर्वसामान्य उमेदवार म्हणून काँग्रेसीच्या तिकिटाचेर फाटली वेंचणूक लढयल्ले मेघश्याम रावतांच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब केला। सोमारा सांजे साळ हांगासर घेतिल्ले भरगच्च पत्रकार परिशदेत माजी आमदार नरेश सावळ हांणी पत्रकार परिशदेत मेघश्याम रावत हांच्या नावांची घोषणा केली। तुमकां सगळ्यांक सांगपाक म्हाका खूब उमेद जाता आमच्या ह्या सगळ्यांच्या वतीन आणि जितले लाटंबरचे मतदारसंघातले जितले पंचायती येता त्या 5 पंचायतीच्या वतीन आयज आणि आमचे जे वेल विशर्स आसा सपोर्टर्स आसा त्यांच्या वतीन आम्ही आयज डिक्लेअर करता की मेघश्याम रावत हो आमचो येणाऱ्या 2025 झेडपी इलेक्शनाचो उमेदवार आसतलो। ही लढाई कशी अटीतटीची असतली आमकां खबर आसा। ही लढाई तशी पळोवपाक गेल्यार आमच्या अस्तित्वाची, ही लढाई तशी अगेन्स्ट करप्शनय आसतली, ही लढाई अगेन्स्ट रिवेंजफूल जी पॉलिटिक्स आसा त्या रिवेंजफूल पॉलिटिक्साची आसतली। ही लढाई जे अनएम्प्लॉयमेंट आसा, कितलेशेच अनएम्प्लॉयमेंट आसा जेंकां नोकऱ्यो दिता 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 म्हणून सगळ्यांक लागीं ओडल्या, कळ्ळें न्ही। आतां ते परत तांकां हें जावपाचें आसा, बॅकफायर जावपाचें आसा, ते तरुणांचे बद्दल चिंता व्यक्त करता आसतना ही लढाई अगेन्स्ट अनएम्प्लॉयमेंटय आसा। ही लढाई जी आसा पळय ज्या डेव्हलपमेंटा बद्दल जे म्हणजे आयज ज्या जाग्यार खरो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तो डेव्हलपमेंट जायना, तितूंतल्यान काही गांव वंचीत केले जाता किंवा काही वाडे थंयच्यान जे डेव्हलपमेंटाच्या भायर वयता पळय त्याच्या विरोधान आसा, त्याच्या अगेन्स्ट आसा ही लढाई। की ही जी लढाई आसा ही लढाई आमची लोकांकूय सांगता, ही लढाई आमकां सगळ्या लाटंबरची जनता हा बिचोलची जी जनता ही सगळ्यांची लढाई। आज हांव एक कॅन्डिडेट ना, म्हाका दिसता हांव सगळ्या लाटंबरच्या जनतेक हांगातले सगळे लिडर सगळ्यांक सांगता आमी लिडर आयज जे नरेश भाईन काडला फुडें आमी सगळे झेडपी कॅन्डिडेट आयज आमी प्रत्येक जाणान हांव आव्हान करता की लाटंबरचे सगळे जनतेक की आयज लाटंबरचे आमकां वाचोवपाची गरज आसा। लाटंबरचे जे यूथ आसा हेंचे भवितव्य जर 27 आमकां फुडें घडोवपाचें आसा। लाटंबरचे जे विकास आसा तो फुडें व्हरपाचो गरज आसा। जे विकास रगडला जर तुम्ही पळयले गेले 3-3.5 वर्सां जी दुर्दशा जाल्या बिचोले मतदारसंघात ती सगळ्या अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी पळयल्ली आसा, हांगा लोकांनी भोगलेले आसा। जे जॉबाची आश्वासनां खोटी आश्वासनां दिवप, आतां डेलीच्या डेली तांकां खोटी आश्वासनां दिली वयता, पूण आमकां बिचोले मतदारसंघात ह्या आमदारा कडल्यान मेळ्ळें कितें हें प्रत्येक जाणान, प्रत्येक युथान, प्रत्येक घराच्या महिलांनी एक थंडपणान विचार करपाची गरज आसा। आमकां मेळ्ळें फक्त सेक्युरिटीचे जॉब, आणि आयज जर तुम्ही पळयले
जाल्यार ए म्हूण जेई म्हूण जे जॉब मेळ्ळ्या ते खंय तरी कोण तेजो कोण तरी सोयरो आनी कोणाचो सोयरो म्हणजे बिचोलच्या भायर. हो आमचेर अन्याय, मोठो अन्याय. हे बिचोलच्या प्रत्येक नागरिकान, प्रत्येक घरातल्या महिलान आपल्या ज्या भुरग्यांक आयज शिकय, आमच्या लाटंबारच्यान भरमसाट ज्ञान आसा, भरमसाट बरे भुरगे आहा, क्वॉलिफायड भुरगे आहा. पूण आयज तांकां कितें सांगलें वयता की तुमकां जॉब दितले, पूण कसले जॉब? सेक्युरिटी किंवा कॉन्ट्रॅक्टाचेर. हो आमकां बदल घडोवपाची गरज आसा. अनमोड घाटार फाटल्या दिसांनी रस्तो कोसळिल्ल्या वाठारांत आशिल्ल्या बॅरिकेडाक अवजड ट्रकान धपको दिलो. ह्या अपघातांत ट्रकाचो ड्रायव्हर आनी ताच्या कुशीक बसपी क्लिनर जखमी जालो. दोगांयकूय उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमी राष्ट्रीय महामार्ग कोसळ्ळे थंय आसा, जे जाग्यार राती एक अपघात जालो. कर्नाटकाच्यान गोंया येताली गाडी, ती अवजड ट्रक जो आहा तेणी हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर घातलेले, ती संरक्षण कंपाऊंड घातलेले की हेजी सकयल डेंजर झोन आसा म्हणून ड्रायव्हरांक दाखोवपा खातीर सगळे घातलेले. ते कंपाऊंडाकूच हेणी धडक दिले आनी जवळ फरफटो जवळ 10 मिटर सुमार सगळे जी शेडूच ओडिल्ले आनी जे पत्रे घातलेले तेवूय ओडिल्ले आसा. ह्या अपघातांत ड्रायव्हर आनी क्लिनराक बरोच माल लागले आसा, तांकां हॉस्पिटलाक उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. आनी तुमी पळयता की गेले 4 म्हयन्या पयलीं हो रस्तो कोसळ्ळेलो, पूण अजून मेरेन रस्त्याची कांय दुरुस्ती बेगोबेग जायना. सकयल पळोवपा सोदता तुमी की हांगा सगळी शेड बी ही सगळी हांगा रस्त्याची कंपाऊंड घालपाचें आसा, संरक्षण कंपाऊंड घालपाचें आसा, पूण अजून मेरेन जालें ना. आनी ताकाच लागून हांगा मोठ्या प्रमाणान हांगा अपघात जाता. हांगा पुलीस हांगा सरळ दीस रात हांगा पुलीस नेमणूक करपाची अत्यंत गरज आसा. तेन्ना संबंदीत जे डिपार्टमेंट आसा तेणी ह्या विशयी गंभीरतायेन घेवन हांगा जे हे आसा, हांगा जे अपघाती क्षेत्र आसा ते नियंत्रणां हाडपा खातीर संबंदीत पुलिसांनी जे ट्राफीक वाहतूक पुलीस आनी जे संबंदीत पुलीस आहा तेंच्यांनी हांगा हे करपाची अत्यंत गरज. पळयता की ही गाडी पळय आतां हांगा कशी दिसता ती, आनी तेणी हांगा सकयल जे कंपाऊंड आसा ताका ठोकल्लेली आसा आनी ताकाच लागून हो मोठो अपघात जाल्लो आसा. आनी हेची दखल संबंदीत अधिकाऱ्यांक घेवची आनी जाता तितले बेगीन जे हे काम आसा ते पूर्ण करचें. गोमंतक टीव्ही खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडेकर. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मोगो पक्षाक 3 सिटां दिल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. भाजपान उमेदवारांची एक वळेरी जाहीर केल्या. मंगळारा उरिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी जाहीर करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेक निवडिल्ल्या उमेदवारां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. जिल्लो पंचायत वेंचणूक 20 डिसेंबराक आनी ताचो निकाल 22 डिसेंबराक जातलो. हे फाटभुंयेर भाजपान आयतारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली. ह्या जाहीर केल्ल्या उमेदवारां वांगडा सोमारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान बसका घेतली. वेंचणुके खातीरचे मार्गदर्शन, नेम आनी वेंचणूक कशी जिखपाची हाचेर उमेदवारां वांगडा चर्चा जाली. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत एमजीपीक 3 सिटां दिल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. उरिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी मंगळारा जाहीर करतले. तशेंच ज्या वाठारांतल्या अपक्ष उमेदवारां वांगडा युती केल्या तांकां भाजप तेंको दितलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कॅन्डिडेट जितके जाण ऑलरेडी डिक्लेअर केला पयलीं तांकां टोटल मार्गदर्शन करपा खातीर इलेक्शनच्या संदर्भांतले सगळे रुल्स रेग्युलेशन्स आनी कशें जिखपाचें हेंय सांगपा खातीर आपयल्ले हांव अध्यक्ष, दोनूय जनरल सेक्रेटरी सगळे केले. उरलेले कॅन्डिडेट आमचे फाल्यां डिक्लेअर जातले. फाल्यां इलेक्शन कमिटीची न्यू फेसीस खूप दिसतात. म्हाका दिसता चडशे फाल्यांच्या डिस्कशनान जर सगळें जालें जाल्यार फायनल न्यू फेसीस खूप दिसतात. सगळ्या जाणांक नवीन फेसीच्या सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. भारतीय जनता अलायन्स पार्टनर आहा पळय न्ही, आमी इंडिपेंडंट आहा तेंच्यांनी ज्या जाग्यार इंडिपेंडंट आसा तांकां इंडिपेंडंट आमी सपोर्ट करतात. आणि एमजीपीचे कॅन्डिडेट एमजीपीचे आमी 3 सीट. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपान नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ल्यान कांय कार्यकर्ते नाराज जाल्ले. ह्या नाराज जाल्ल्या कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेवन तांची समजूत काडटले, भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगले. तशेंच बिहारात जशी विरोधकांक हार खावची पडली तशी गोंयांतूय झडपी वेंचणुकेक ते हारतले असो विश्वास दामून उक्तायलो. जिल्हो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपान आयतारा आपली पहिली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. त्या वळेरेंत भाजपान ह्या फावटी कांय नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्या. ताका लागून पयलींच्या कांय कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायल्या. हे फाटभुंयेर जेन्ना पत्रकारांनी भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक प्रश्न विचारले तेन्ना तांणी सांगले, नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ल्यान कांय कार्यकर्त्यां मदीं मतभेद निर्माण जाल्यात. बसका घेवन हे मतभेद बेगीनूच सुटावे करतले अशें दामू नायकान सांगले. खूपशे जाणांक दिसता आपल्याला एक दोन मतदारसंघात कदाचित लक्षण असता, काही मतदारसंघांनी अशें बी आसूंक शकता, आसता आपूण म्हणून जिंकला. पण पक्षान आतापर्यंत जितले पर्यंत आमी मानपी सारखे आसा न्ही, आमचे सारखे आमची जर आयज समजा आयज जर नांव आसा किंवा तो एक रुतबा आसा, तो भारतीय जनता पार्टीन त्या वेळाचेर कांयच नासतना तुका हात दिल्लो आसता आनी तेन्ना वयर काडिल्लो आसता. तो विसरप नासता, ताकाच लॉयल्टी म्हणटात. आनी त्या हातूंतल्यान भितर हांव कोण तरी व्हडलो म्हणून हांवें कितें गगनाक हात लायलो ना. मागीर ना जातकीर मागीर कोण खंयच नासता, खूब नांवां घेवंक शकता पूण हांव घेना. आनी म्हणून पार्टीच्या कवचान भितर जो कोण रावलो सगळो वेवस्थीत सगळ्यांची समजूत तुम्ही काढल्या आता, सगळ्यांची समजूत काढली कोण नाराज झाले सगळे ना ते सगळे तितले सक्षम आसात. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे फाटले झडपी सगळे खरोखरच तांकां सॅल्यूट करपाचें की जे फाटल्या वेळाचेर जितले आशिल्ले तांणी उत्कृश्ट काम केलां. म्हणजे पार्टीच्या प्रत्येक फोरमाचेर ते आसताले, फ्रंट फुटाचेर आसताले. म्हणजे हांव अशें म्हणना ह्या भारतीय जनता ते तांणी कितें वायट केलां अशें म्हणना, पण भारतीय जनता पार्टीची एक चिरे जर बांदता त्या चिऱ्या भितर तांचो भितर बी हें आसा, हात आसा. आनी खरोखर तांचें तें वाया वचचें ना. तांचें योगदान केलें आसा तें वाया वचचें ना, कारण तांणी पक्ष वयर काडिल्लो आसा. आमी कितलेंय म्हटलें जाल्यार सुद्दां बशिल्ले जाल्यार सुद्दां पक्ष वयर काडपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आसा, सगळ्यांनी मिळून काम केल्लें आसा. म्हणून इतले लेवलाचेर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ओमकार हत्ती वट्ट 63 दिसां उपरांत महाराष्ट्रांतल्यान परतून गोंयांत आयला. पत्रादेवी फकीर पाटे उपरांत ओमकार हत्तीन तोरशे वाठारांत प्रवेश केला. तोरशे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्या कुशीक तो थाट मांडून बसला. ओमकार हत्ती परतून आयिल्ल्यान शेतकार भाव आनी लोकां मदीं भिरांत पातळ्या. हत्तेच्या भंयान कांय भुरगीं शाळेंत लेगीत वचूंक नात. सध्या राना खात्याचे कर्मचारी ओमकार हत्तीचेर नदर दवरून आशिल्ल्याचें कळटा. ओमकार तोरशाक आतां ह्या आमच्या तोरशा एरियेक तो आमकां काल मातशी आसली म्हायती. तो इवा गोवा आहा थंय तो इल्लो आनी आयज सकाळी आमच्या ह्या भागात शेट्टी वाड्यार तो इल्लो आसलो. आमी सकाळी म्हाका जेन्ना कळटकूच मी फॉरेस्टाक आमचे ऑफिसर आहा तांकां फोन करून तांकां आपयले. आनी असो प्रश्न आहा की तो महाराष्ट्रासून येयलो आनी परत सरकारान तेचेर कांय तरी लक्ष घालून कोणाक आपलो तसो काय आजून तक तेणी माणसांक काय ते हां करूंक ना. पण सांगूंक जायना शेवट ते प्राणी आहा तो खंयच्या रागान तेजी हानी बीन कोणाची जावंक जायना, इतर जावंक जायना झाडां पेडांची. आनी ह्या सरकारान जास्त भितर लक्ष घालून ताका मातसो हयसून आमच्या गोंयासून तेच्या मार्गार तेणी सरकारान धाडपाचो. केन्ना येयलो बाबा हो हत्ती? चड करून फाटवड्याक येयलो.
आणि हे आता केळी बिडी जे माड खाल्ले कोणाचे? हे नामदेव परबाचे केळी आणि योग कवाचो डॅमेज केलो आणि फुडले काढल्यात ते केकेचे दोन्ही कवाचे आणि केळी कितल्यांक गेलो तो? सकाळी आहेत चढ करून फाट्याकूच येल्लो तो. पहाटे गेलो. आणि आता तेका काय बंदोबस्त करपाक आहात कोण? फॉरेस्ट बी गेल्यात? गेले घेऊन गेले तेका फुडें खंय उरलो दिसता ते. आम्ही शाळेत वच आसलो आणि ती वाटेरच आसलो रस्त्यार. आम्ही वचपाक आमकां मेळांक ना. मागीर तो वयर सरलो आणि तो हय ह्या सायडीन सरलो. शाळेन वचोंक ना तुम्ही? वचपाक भायर सरले स्कुलान? मडगाव स्टेशन रस्त्या कुशीक भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो उपद्रव वाडला. कितलोसोच तेंप जालो काय कामगार ह्या फुटपाथींचेर न्हिदतात, जेवतात तशेंच बुरशेपणां करतात. ते भायर सोरो पिवन धुमशेणां लेगीत घालतात. हे विशीं नगरपालिकेन कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या. ह्या कामगारांक लागून थळाव्या लोकांक त्रास जावपाक लागल्यात असोय हुस्को थळाव्या नागरिकांनी उक्तायला. मडगाव स्टेशन रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या फुटपाथीचेर सध्या भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो उपद्रव वाडला. भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ले हे कामगार फुटपाथींचेर रावतात, थंयच न्हिदतात, जेवतात तशेंच सोरो पिवन धुमशणां घालतात. ह्या फुटपाथींचेर घाण करून दवरतात. हाका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. हे कामगार सोरो पिवन न्हिदतात, हळशीक करतात, ताचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना अशें थळावे नागरीक सांगतात. हे विशीं नगरपालिकेन कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या. अशा तरेच्या प्रकरणांक लागून मडगावची इमेज पिड्ड्यार जाता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मडगांव स्टेशन रोड एक जुनी स्टेशना कडल्यान आमी 25 वर्सां पयलीं नव्या स्टेशना कडेन शिफ्ट जाले. आमच्या आमदाराक त्या वेळार जाय जाल्यार हो परिसर बऱ्या भशेन करूंक जातालो, पूण ताणें थंय लक्ष दिलें ना. आनी आज आमचें नवें स्टेशन आनी तो परिसर सगळो बकाल जाला. ताचे दृश्टीन तो फुटपाथ लायटी घालून तें सुंदर ब्युटिफिकेशन करता, मान्य आसा. पूण मूलभूत जी आसा, लोक जे थंय येतात, रावतात, न्हिदतात, हळशीक करतात, ताजे कोणालो कंट्रोल ना. थंय कितलेशे खावपाच्यो वस्तू आसात, विकपी दुकानां आसात. फाटीं एफडीएन थंय रेड केली आनी ते मुख्य म्हणजे कितें, तांची लायसनां आसा हातगाड्याची, रस्सा आमलेट विकपाची आनी कितें, ती गाडो मुखार दवरून फाटल्यान व्हडली हॉटेलां घातल्या, टेबल जाले, टेबल खुर्च्यो घालून लोकांक जेवणां हें तें सगळें सर्व करतात. थंय उदका कनेक्शन ना, सिवेज डिस्पोज कशी करतात कोणाक कांय खबर ना. सगळी घाणेरड्या वस्तींत ते प्रकार चल्ल्या. म्युनिसिपालिटी हाजेर कित्याक एक्शन घेना? म्युनिसिपालिटी कोण अडयता? सीओ कित्याक एक्शन घेना? त्या परिसरांत 2 झोपडपट्टी जाल्या नव्यो, खंयच्या फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल टू डिस्ट्रिक्ट फायर स्टेशन. म्युनिसिपालिटी कित्याक एक्शन घेना? सीओ कोण अडयता? सीओ कोणा भिता? तुमी लोकांनी मातशें आतां लिगल कोणाले मातशें इलिगल एक मातशें कितें जाल्यार तुमी धांवट येता रोखडे, नोटिसी सर्व करतात. आमकां गोंयकारांक हांकां प्रोटेक्शन कित्याक जाता की फुटपाथार कितें एक प्लास्टीक घालतात, धंदो सुरू करतात. म्युनिसिपालिटी कांय करना तांकां. थोड्या तेंपान तांकां रावपाक झोपडी मेळटा. ह्यो सगळ्यो सुविधा तांकां फुकट मेळटात. म्हणटकीर लोक धांवून गोंयांत कित्याक येवपाना? कारण तांचे सगळ्यो सुखसुविधा जाल्या. इलेक्ट्रीक कनेक्शन इलिगल आकार रोखडे फटाफट मेळटा. तुका आनी म्हाका लायटीची कितें जाल्यार आमकां पावटी मारची पडटा थंय डिपार्टमेंटांनी. आधार कार्ड हें तें करपाक आमकां पावटी मारची पडटा, पूण तांकां आमकां घरा कडेन डिलिव्हरी मेळटा. मडगांवच्या फुटपाथाचेर मुंबय सारक्यो झोपडी जरी उबी जाल्यो म्हाका अजाप दिसचें ना, कारण तांकां प्रोटेक्शन आसा. तांकां बिंदास्त या तुमी गोंयांत जाय थंय जाय तें करा, हो मेसेज आमी तांकां दिल्लो आसा. आम्ही सकाळी जेन्ना पळय मॉर्निंग वॉकाक जेन्ना पळय वता खंयच्याय हातूंच्या भागात, स्पेशली ते पळय आमचे पिपळा पेट टू रेल्वे स्टेशन रस्तो पळय आसा, हांगा ह्या परप्रांतीय मजुरांनी जावं ह्या बेकऱ्यांनी अशी घाण करून दवरता. हे रातभर थंय धुमाकूळ घालता, त्या फुटपाथांचेर न्हिदलेले आसता, कोण पडलेले आसतात. जे पळय गोंयांत पळय सकाळी फुडें जे पळय कोण ट्युरिस्ट रेल्वेंतल्यान देंवोन येता तांकां हें सगळें चित्र पळयतात ते म्हणटाले हें म्हणजे गोंय काय म्हणून. सो गोंयची जे पळय इमेज आसा, मडगांवची जी पळय इमेज आसा ती सगळी पाड पडटा. सो हें आमी खंय तरी सुदारपा जाय. शासनान हाजेर भर घालून ही पळय बार्रां तावेर्नां कितें रातभर चलता जावं टायमा भायर चलता जावं खंयची पळय आसा ताचेर खंय तरी रोख घालपा जाय. आनी हातून हे जेणे करून हे बेपते आसा ते खंय तरी कंट्रोलान येतली अशी आमची एक आशा आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णीकार.
तिस्क उसगांव कविता हिरेमठ फाटल्या 8 वर्सां सावन फुलां विकपाचो धंदो करता. ह्याच वेवसायांतल्यान मेळिल्ल्या पयशांतल्यान तिच्या घरच्यांचे उदरनिर्वाह जाता. तशेंच भुरग्याचें शिक्षण लेगीत पुराय केलां. मात हातूंत तिका सरकाराचो आदार मेळनाशिल्ल्यान तिणें खंत उक्तायल्या. पळयात. तिस्क उसगांवची ही कविता हिरेमठ. ती मूळ बेळगांवची, पूण फाटली 35 वर्सां जाली ती आपल्या चल्या सयत गोंयांत रावता. फाटल्या 8 वर्सां सावन ती फुलांचो धंदो करता. तशेंच ल्हान भुरग्यांचे माणे, लग्ना खातीर लागपी तोरण आनी हेर सामान लेगीत ती विकता. ह्याच वेवसायाचेर आपल्या संवसाराचो गाडो चलोवन तिच्या चल्याचें शिक्षणूय पुराय करता. मात ह्या वेवसायांत कविताक सरकारा कडल्यान कसलोच आदार मेळना. सरकाराच्या विश्वकर्मा येवजणे अंतर्गत तिने 8 दिसा फुलांचे हार गुंथपाचें प्रशिक्षण घेतला. सरकारा कडल्यान आदार मेळ्ळो जाल्यार हो फुलांचो धंदो वाडयतले अशें कवितान सांगलें. 8 वर्सां आनी फुलां बी खंयच्यान हाडटा? फोंड्याच्यान हाडटा. फोंडेच्यान. तुमी रोयना? ना. फोंडेच्यान हाडटा. आनी मागीर हांगा हाडून तुमी हार गुंथता. हय. आनी कितें कितें करता फुलां पासून? हार करता, लग्नाचे ऑर्डर घेता आनी फुलाचे घेता आनी काही माटो बी हेजे बी सजोवपा आसल्यार देवळाचे बी ते बी घेता. मेळटा तुका? हय. आनी तुजी हरशी घराची परिस्थिती अशी कशी आसा? कितली जाण फॅमिली? फॅमिली म्हणल्यार म्हजे मिस्टर एका आसा, तो आमकां सोडून पयस आसता. हांव आनी म्हजो चेडो आसता. चेडो कितें करता? तो BSc एग्री करता. BSc एग्रीकल्चर करता. पूण ह्याच वेवसायाच्यान ताका शिकयला? हय. हितूंतल्यान त्या धंद्यांतल्यान. आनी खंयची जोड वेवसाय ना? आनी तुका कितें जाय अशें सरकारा कडल्यान बी तुका सपोर्ट असो कितें बी मेळटा तुमकां? ना कितें सपोर्ट ना म्हाका. पयलीं आतां गव्हर्मेंटान कितें सपोर्ट ना आमकां अजून पर्यंत. गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट कांयच ना? ना. अशी आनी खंयची गव्हर्मेंटाची स्कीम बी तुमी घेता अशी गृहाधार बाकीच्या? गृहाधार येता म्हाका. गृहाधार येता? हय. पूण असली वेवसाया बाबतीन ना. तुमी खंय एप्लाय बी केल्ली सपोर्टा खातीर बी? करूच ना तुमी? आनी तुका धंदो वाडीन सोबी दिसता काय? आनी सरकाराची मदत बी घेतली? ना अजून पर्यंत केलें ना. न्हू आतां धंदो वाडोवपा खातीर सरकाराची मदत घेतली, वेगवेगळी स्किमी आसा न्हू? हय. मदत घेतली? घेतले हांव, मेळ्ळ्यार घेतले हांव. तुमी हरशीं खंयची? आमी कर्नाटकचे. रावता कितले वर्सां गोंयांत? गोंयांत असून आमी 30-35 वर्सां जाली. 35 वर्सां? माय माव बी असून 60-70 वर्सां जाली. 60-70 वर्सां जाली गोंयांत? हय. माय माव बी असून? हय. तुका जाले 35 वर्सां? हय. मुंगूल गँगवॉर प्रकरणातल्या 10 दुबावितांनी दक्षिण गोंयच्या सत्र न्यायालयांत जामिना खातीर अर्ज दाखल केला. ह्या अर्जांचेर मंगळारा 2 डिसेंबराक सुनावणी जातली. वेली डिकोस्टा, अमर कुलाल, वासू कुमार, जॉयस्टन फर्नांडीस, सुनील बिलावार, बाशा शेख, गौरांग कोरगांवकर, राजेश वेल्मा आणि प्रकाश वेल्मा या दुबावितांनी जामिना खातीर अर्ज केला. 12 ऑगस्टाक मुंगूल वाठारांत ही गँग वॉराची घडणूक घडिल्ली. फातोर्डा पुलिशेन ह्या प्रकरणात 28 जाणांक अटक केल्ली. मुंगूल गँग वॉरांत आस्पाव आशिल्ले आनी सद्याक न्यायालयीन कोठडीक आशिल्ले 10 संशयितांनी आज दक्षिण गोंयच्या सत्र न्यायालया मुखार जामिनी खातीर अर्ज केलो आसा. हाजी जी सुनावणी आसा ही फाल्यां 2 तारखेक जातली. हातूंत भितर वेली डिकोस्टा, अमर कुलाल, वासू कुमार, मोहन अली, जॉस्टन फर्नांडीस, सुनील बिलावर, बाशा शेख, गौरांग कोरगांवकर, राजेश वेल्मा आणि प्रकाश वेल्मा ही संशयितांची नांवां आसा आणि जामिनी खातीर अर्ज केल्लो आसा. 12 ऑगस्टाक फातोर्डेचेर मुंगूल हांगा हे गँग वॉर जाल्ले आणि ताचे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी 25 जाणांक 25 जाणांक अटक केली. हातूंतले 10 जाण जे आसात तांकां दीपक कट्टवणी आणि परशुराम राठोड हांकां हे जामिनीचेर सुटिल्ले आसात आनी बाकी सगळे जे आसात ते न्यायालयीन कोठडीक आसात. तातूंत भितर वेली डिकोस्टा, अमोग नायक आनी एकटो हे मागीर नंतर फातोर्डा पुलिसांक सरेंडर जाले. टोटल 28 जाणांक ह्या हातूंत भितर म्हणजे हे आरोपी आसात. तातूंत भितर फातोर्डा पुलिसांनी हे मुंगूल गँग वॉरा भितर 624 पानांचे आरोपपत्र सादर केल्लें आसा कोर्टा मुखार आनी हाका 80 विटनस जोडिल्ले आसात. हे गँग वॉर आशिल्लें हे वेली आनी वॉल्टर फर्नांडीस ह्या 2 गँगा मदली ही झगडी आशिल्ली. आनी आतां पर्यंत हे जे सगळे आरोपी आसात ते न्यायालयीन कोठडीक आसात. तातूंतले 10 आरोपी जो जामिनीचेर अर्ज केलो आसा ताजेर फाल्यां सुनावणी जातली. मदत खातीर माध्यमांच्यान हांव गोवन करूं वता.
आचारसंहिता लागू केल्यान बसका घेवपा खातीर परवानगी घेवप सक्तीची आसा. सगळ्यांनी नेमांक पाळो दिवचो पडटलो. नेमांचें पालन करूंक ना जाल्यार तांचेर पुलीस कारवाय करतले. आपणे कसलेंच राजकारण करूंक ना आनी भविष्यांतूय करपाचें ना अशें मंत्री रमेश तवडकरान सांगलें. काणकोणा गोवा फॉरवर्डाचे बसकेचेर प्रतिक्रिया दितना मंत्री उलयलो. आम्ही सगळे पॉलिटिशियन शाणे लोक, तसो विजय बाब बी शाणूच मनीस, तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी करीत. त्यामुळे प्रत्येकान हाची नॉर्म्स जे आसा सांबाळपाक जाय आनी नॉर्म्स सांबाळले नासत जर जायत न्ही जाल्यार पुलीस यंत्रणा जी एक्ट जातलीच. त्यामुळे जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना सगळे प्रकारचे ताका परमिशन आनी ते सगळें लागतलेच लागतले. आनी समजा त्या हेजे हांव आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय लागता आशिल्लें, म्हाकाय लागता, तुकाय लागता. त्यामुळे जर एखादी सरकारी यंत्रणा जर एक्ट जाली आसत जाल्यार कोणाचेर ते खापर पडप तशें ते बरोबर न्ही. आणि त्यामुळे आणि निखाल विजय सरदेसाईन जर करची न्ही, कित्याक कारण कशें ना, तो मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन आसा की एक जबाबदार राजकारणी आसा. तो आपली पार्टी चलयता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे कोणाचें तरी खापर फोडलें आनी तो विशय थंय राजकीय भांडवल केलें अशें करपाक अर्थ ना आनी तें निखाल करची न्ही. म्हणजे आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव खंयच्याच विशयाचेर हांव भांडवल करपाक वचना. हांव म्हजें काम, म्हणजे लोकां बरोबर आशिल्लो फेथ आसा ताजे बद्दल हांव कोणाची क्रिटिसायज करपाक केन्नाच वचना. म्हणजे गेल्या सादारणच्या 3-3.5 वर्सां पळयलें आसतना हांव कोणाच्या तरी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर किंवा बाकीचेर हांव राजकारण करपाक गेलो हांव केन्नाच वचना आनी हाजे फुडें हांव वचना. आनी म्हजे बरे गूण आसा जे आनी म्हज्या कार्यकर्त्यां मदीं जें काम आसा तेंच म्हजें हें आसा. त्यामुळे खंयच्याच विशयाचेर हांव राजकारण करपाक वचना. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. जिल्लो पंचायत वेंचणूक 20 डिसेंबराक आनी ताचो निकाल 22 डिसेंबराक जातलो. ह्या फाटभुंयेर भाजपान आयतारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली. ह्याच जाहीर केल्ल्या उमेदवारां वांगडा सोमारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बसका घेतली. वेंचणुके खातीरचे मार्गदर्शन, नेम आनी वेंचणूक कशी जिखपाची हाचेर उमेदवारां वांगडा चर्चा जाली. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत MGPक 3 सिटां दिल्यात. उरिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी मंगळारा जाहीर करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच ज्या वाठारांतल्या अपक्ष उमेदवारां वांगडा युती केल्या तांकां भाजपा तेंको दितलो अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलां. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपान नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ल्यान कांय कार्यकर्ते नाराज जाल्ले. ह्या नाराज जाल्ल्या कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेवन तांची समजूत काडटले भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले. तशेंच बिहारात जशी विरोधकांक हार खावची पडली तशेंच गोंयांतूय ZP वेंचणुकेक ते हारतले असो विश्वास दामू नायकान ह्या वेळार उक्तायलो. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपान आयतारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. त्या वळेरेंत भाजपान ह्या फावट कांय नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्या. ताका लागून पयलींच्या कांय कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायल्ली. ह्या फाटभुंयेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान उलोवप केले.
ओमकार हत्ती वट्ट